इश्यू आशिल्लो हातूंत जी क्लार्काची लिपिकाची भरती घेतिल्ली काल ती 2019 एडवर्टायज केली आणि 2019 सावन जो प्रोसेस चलता तो आज 2024 जाला आणि आज 25 रोकडो 25 येतलो 25 येवपाक चड टायम ना. सरकार एडवर्टायज करता आणि घेवपाक 2-3 वर्सां काडटा. हातूंतल्यान सरकाराचें हें कळटा की सरकार फंक्शन जायना. 2019 जर तुका इतले क्लार्काची गरज आसा म्हणून जर ठरयिल्लें तर ते 2020 येवपी भरपाक जाय आशिल्लें. सो 24 म्हळ्यार बंदा म्हळ्यार सरकारा कडेन फंक्शन करपाची स्टायल ना किंवा ते नासतना काम जातलें अशें एक. दुसरो मुद्दो असो की सरकार हें कित्याक करता तर सरकार हें मॅन्युप्युलेट करपाक मेळपाक जाय म्हण करता. म्हणजे फारसो करप कितले हजार भुरग्यांक नोकरी एप्लिकेशन करपा लावप तांकां एग्जामी म्हण घेवपा लावप आनी एग्जामीकच घोटाळो करप. आतां पळय घोटाळ्याचे घोटाळे जायता. आतां पयर हाका कोणाक पुजा म्हणटा ताका अरेस्ट केलो आनी कोणाक प्रिया म्हणटा ताका अरेस्ट केलो आनी आतां हे अरेस्ट केले कित्याक केले की पयशे घेतले म्हण केले. आनी पयशे कित्याक घेतले लोकांनी पयशे तांचे कडेन कित्याक दिले म्हाजे कडेन पयशे आनी कोणी कित्याक दिले ना आनी कोणाने पयशे आनी कित्याक दिले ना तांचे कडेनच कित्याक दिले. सो हे सरकारा कडेन लागेबानी आशिल्ले लोक सरकारा आपल्या हात वर जरी काडटा ते सरकारा जेन्ना कोणी एक मनीस जर पयशे हाडून दिता तर ताका खबर आहा की आतां नोकरी जाता. आतां पुजाच्या बाबतींत जे पेपराचेर येता त्या बाबतींत कशें आहा की तेणी कोट्यांनी रुपयाची मालमत्ता तेजे कडेन केला. आतां एक दोग जाणां जॉब दिवन कोट्यांची मालमत्ता जायना. सो ताणें अनेक लोकांक दिल्ली उरतल्यो किंवा अनेक लोकांनी पयशे घेतिल्ले उरतले. हे सादें प्रकरण न्ही. आतां हें सादें प्रकरण न्ही जाल्यार सरकारान कितें करपाचें. सरकार आतां म्हणटा की आपूण हातूंक ना आनीक सरकाराची भुमिका अशी की आपूण ती पाळमुळो खणून काडटलो. आतां पाळमुळो खणून काडटलो हें तोंडान उलोवन जायना. ताका दिसपा जाय एक्शन म्हणटा ती उरपा जाय न्ही. एक्शन स्पीक्स म्हणटा पळय. सो एक्शन उरपा जाय. आतां एक्शन घेतलें कितें उरपा जाय सरकारान हायकोर्टाचो जज अपॉयंट करपाचो ताजे अंडर कमिटी ताका सांगपाचें रायट दिवपाचें क्रायम पुलीस किंवा बाकीचे स्पेशल पुलीस ताजे अंडर दिवपाचें आनी जशें बिहारात लालू प्रसादा वेळार 4 घोटाळो जालो हायकोर्टाचो जज अपॉयंट जातालो आनी हायकोर्टाचो जज इन्क्वायरी करतालो. जो ऑफिसर इन्क्वायरी करतालो त्या ऑफिसराक लास्ट म्हळ्यार ट्रान्सफर करपाक मेळना ती कंप्लीट जाता म्हळ्यार. सो अशी जर सरकाराक जर इच्छा तर सरकारान तशें करपाचें. सगळ्या जॉबाचे स्कॅम जे आहा ताजी पाळामुळां खणून काडपाचें. तेन्ना कळटलें की सरकार प्रामाणीक आहा. सरकारालो हेतू तातूंत कांय ना ट्रान्सपरन्सी आहा. आनी जर तशें जर जायना तर सरकाराच्या बाबतींत लोकांक प्रस्न विचारपाक आनी दुबाव घेवपाक जागो आसा अशें जालें. आतां कलेक्टर ऑफिसांत ते 24 आहा तातूंत आमकां क्लियर कट मेळिल्ल्या की मार्काक हेराफेरी केला. मार्काची हेराफेरी केला. जे आरटीआयचेर मागिल्ले आहा ते आरटीआयचेर मागिल्ले आसतना ते पेपर कट करून ते पेपर जॉयंट करून वेगळे केल्ले आहा. ते टायम येताना आमी दाखयतले कितें कितें करपाचें. म्हणजे पेपर कशे भानगड करून एक कडेन केलात आनी आरटीआय अंडर दिलात ते आमी दाखयतले. दुसरें 31 ऑक्टोबराक सरकाराच्या सर्क्युलरा प्रमाणे मुदत काबार जाली. आतां 31 ऑक्टोबराक जर मुदत काबार जाली तर आतां ते सगळे जे घेवप ती बंद जावपाक जाय. जे कोणाक घेवपाचें आतां जे बंद जावपाक जाय. आनी दुसरी सरकारान परत हें करपाक जाय. सरकार दुसरें आनीक सांगता म्हाज्या मता प्रमाणे स्टाफ सिलेक्शन UPSC हे जे कितें म्हणटा पळय ताजे सगळ्यांचे सरकाराचें प्रेशर आसता आनी सरकाराचें प्रेशर आशिल्ल्यान थंय सगळे कडेन घोटाळे जायत रावता. ते घोटाळे बंद जावपा साठी सरकार ठोस पावलां उखलपाची गरज आहा. आतां स्टाफ सिलेक्शनाक सुद्दां फाल्यां अशें जातलें की जो स्टाफ सिलेक्शनाचो चेअरमॅनाक अपॉयंट करता तो अपॉयंट करता गेल्यार आयकूच पडटलें. सो थंय प्रामाणीकपण उरचो ना. आनी प्रामाणीकपण जर जाय तर सद्याक सगळें बंद करपाचें आनी सरकारान हायकोर्टाच्या जजाच्या अंडर एक कमिटी अपॉयंट करपाची आनी हाजी पाळामुळां खणून काडपाची आनी सांगपाचें की आपूण प्रामाणीक आहा आमी पयशांच्या घोटाळ्याक ना जाल्यार गोंयची जनता तांचे कडेन पोट दाखयतली की तुमी घोटाळ्याक आहा. तें प्रूव करपाची जबाबदारी सरकाराची. जशी अग्नी परीक्षा म्हणटा पळय तशी अग्नी परीक्षा घेवपाची जबाबदारी सरकाराच्या मंत्र्यांची. तांणी अग्नी परीक्षा घेवपाचें आनी सांगपाचें की आमी निवळ आहा. आमी सामकें म्हळ्यार आमी खणखणीत सामकें शुद्ध सोने आहा आमगेलें हातूंत गताचं आमगे वितळचें ना अशें सरकारान दाखोवपाक जाता. ना जाल्यार हातूंत सरकार आनी भागीदार आसलो आनी ही जी भायर चल्ला पळय आतां धर ताका वचून बेल दी रोखडो आतां धरलो दनपार वचून बेल दिलो ही सगळीं नाटकां. ही नाटकां लोकांच्या दोळ्यांत धूळ फेकपाक ही नाटकां सरकारान ताबडतोब बंद करची. हाका धरलो ताका धरलो ही पब्लिसिटी करची परस तुमी लॉजिकल कन्क्लुजनाक कितें आयलां तें लोकांक सांगता. आज तुम्ही कलेक्टरान मेळ्ळा. कलेक्टरान कितें सांगलां कितें रिप्लाय दिला तुमी. पळय कलेक्टरान पयलीं चार्ज घेतला तिका अजून फुल्ल हें खबर ना. तिणें आपूण स्टडी करचो म्हणलां आनीक आपूण ताजेर पळयता म्हणलां आमचें आयकून घेतलें तिणें आनीक आतां ती कितें करता करतली. पूण शेवट कलेक्टरा कडेन हांव अपेक्षा करता जर इंडिपेंडंट मायंड जर कलेक्टर उरत तर कलेक्टर कितेंय करूं शकता. पूण जर कलेक्टर प्रेशराचेर जर उरता
तर मागीर तातूंत फिक्स करपाक करपाची ना तें रोखडेंच अनफॉर्टिसान कळटलें आमकां की कलेक्टराचेर प्रेशर आशिल्लें की नाशिल्लें. हेजेर जस्टीस मेळटलें अशें दिसता तुमकां? जस्टीस मेळपाक जाय, जस्टीस मेळपाक जाय. दिसता म्हणटा कितें जालां, दिसना म्हणून आमकां कशें निवेदन दिवचें पडटा. जस्टीस मेळटलो अशें आतां गोंयच्या लोकांची परिस्थिती चला की जस्टीस मेळटलो म्हणटा जी कोणाकच खात्री ना. तेन्ना सरकार हांव तें सांगता की सरकारान दाखोवन दिवपाक जाय की आमी जस्टीस दिवपी आनी ते दितले. ही जबाबदारी सरकाराची, ही विरोधी पक्षाची जबाबदारी न्ही, ही जनतेची जबाबदारी न्ही. आपूण कितलो निवळ आहे दाखोवपाची जबाबदारी सत्ता जे लोक भोगतात तांगेली. तांणी दाखोवन दिवपाक जाय हय आपूण निवळ आहा आनी आपल्यान सगळी पाळमुळो खणून काडला ताणें केला. फक्त पेपराचेर हात धरले ताका मी गय करणार नाही, हें करणार नाही असली भाशणां करून जायना. एक्शन स्पीक्स, एक्शन दाखयात आनी हें करा. एक्शन जायना जाल्यार मुखाल्लें कितें आसता? एक्शन जाल्यार आमी स्टडी चल्ला. आमी जे घटनात्मक मार्ग आहा पळय ते सगळे हाताळटात.